एक्सीडेंट करून खबर केला म्हणजे सगळे कुडीचे हांव म्हाका टेस्ट घेवंक आणखी टायम ना सगळे 20 वर्स म्हणजे मोडून गेलेले म्हजो वॉयस म्हणजे वॉयस तुमच्या मुखार आसा हांव म्हणजे फ्रिगेजी आसा तो थोडी खाली सांगतले म्हाका तुमकां कांय वॉयस प्रॉब्लेम ना हांवें पेशंट मागडे चलयतालो बरो पावस येतालो सट्ट करून करंट गेले सुमार एक 2000 लोक आलो व्हडलो बॉम्ब मारलो बॉम्ब आतां ताळे हातूं चोपले शिंतले पळयतना रगत दोनात कितें वचून रगत येता रगत येता मागीर जावना उलोवंक जावना रगत आनी कितें करचें तितल्याच आमच्या टिमाचे मेंबरान सांगलें बाबा तूं कंटिन्यू कर आनी मागीर उलोवंक जायना हांव मीस हात वचून सांगतालो म्हणजे इतल्याक मीस रुमां सांगतालो उलोवंक जायतलें आनी डॉक्टर पुंजा कांकड हॉस्पिटल फेमस डॉक्टर पुंजा हॉस्पिटल गेलो फादर your vocal cords are ruptured you will not be able to speak at all 3 weeks complete voice rest you should be immediately admitted and remain here कांकड गेलो कारवार कांकड गेलो तुवें इमिडिएट हांगाच रावूंक जाय वचून वचो आनी कंप्लीट वॉइस रेस्ट वोकल कॉर्ड्स जे कंप्लीट गेल्यात रप्चर जाल्यात रगत येते आसा रावूंक जाय म्हळें हांवें डॉक्टर हांवें कपडे बिपडे कांय हाडूं ना वचून कांय हाडूं ना डोंट वरी विल मेक अरेंजमेंट आय टेल द फादर्स इन जप्पू सेमिनरी तांकां फादर सांगता हांव थंय हाडच्या तूं राव डोंट प्ले द फूल यू आर अ प्रिस्ट इमॅजिन विदाउट द वॉइस ऑफ द प्रिस्ट तूं चिंत तुजें येना तर तसलें जातलें डॉक्टर कितें करचें कळना म्हाका कितें करचें कळना नो 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 कितें करचें हांव पयशे हाडून हाड हू आस्क यू मनी डॉक्टर पुंजा पयलें जाल्यार पेशंट व्हरतालो ताका हांव देखून तो म्हणून म्हाका भारी फ्रेंड आसलो हांव कोणा तुजे पयशे जाल्लेले तूं एक मुद्दा जायतो डॉक्टर हांव एक सांगून म्हणया हांव सांगलें येयलो बॅक आनी सीद बॅक टू कारवार हांगा आसा म्हजी ब्रिगेडची अँड आय स्ट्रेट वेंट टू द ब्लेस्ड सॅक्रमेंट आणि काल हांवें इना हिलिंग केलेलें तुमकां आपणे आतां पवित्र रक्ताचें नेक्स्ट डे करचें आसलेलो हांव मागलें आतां जे टिमाचे एक संदेश मेळटा फादर द लॉर्ड हॅज टच्ड यू एज वॉज प्रेइंग द होली स्प्रिंकल तुजें जालें तुमकां गूण जालें फ्रॉम दॅट डे I have not gone for operation. I am here in front of you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Bomb marti aasa 12 hours I sat for confession. 12 तास गुमचारा बसला जण ब्रह्माशी जेवलो मात्र त्याच्याकडे काही घेऊ ना असं म्हणजे मुखार नो व्हॉइस नो फॉलिंग ऑफ व्हॉइस होल नाईट विजल करता आणि तुमच्या मुखार आसा जस्ट गिव स्मॉल टेस्टमनी असं ते सांगणार कित्याक टायम आमकां मस्त आसा तें सांगता तुमच्या मुखार वॉट टू फील ग्रेट कोणी म्हाका आतां ओड म्हणलें न्ही म्हाका आय डोंट फील ग्रेट एट ऑल बिकॉज द लॉर्ड हॅज डन इट आय डू इट फॉर द लॉर्ड आय डू इट फॉर द लॉर्ड सोम्या खातीर करची आसा कित्याक म्हजें जिवीत म्हजी टॅलंटां म्हजे डिग्री सोर आय हॅव डिस्ट्रॉयड डीड नॉट हेल्प मी एट ऑल did not help me at all म्हजे फ्रेंड्स एक फुडें असलेले फ्रेंड्स ना सोडून गेलेले म्हाका सगळे पूण हियर आय एम सो नथिंग टू फील अबाउट ओनली प्रेज गॉड फॉर मी ओनली प्रे फॉर माय पीपल म्हज्या लोकां खातीर मागा हे लोक कितले मागता तुमच्या खातीर 187 भुरग्यांक वांटून दिला हांवें म्हज्या फिरगेच्याक तुमच्या खातीर मागो एक करून तेर्स तुमकां एक खातीर बेटी दियात भुरगीं 116 youth तुमच्या खातीर मागतात म्हणजे युथ ग्रुपाचे 234 women are praying for you म्हज्या विवाहाची मागण्यो करता तुमच्या खातीर हिरे तरी आज कितले टेस्टिमेंट जालें सुरू करचे पयले हांव एकल्या दोग आपयता टेस्टिमेंट मोठ्यान 1 or 2 minutes ऑफ यस्टरडे एक बेग ताणें एक्सरे घेवन आयला ताका हांवें काल सांगलें संदेशी met with an accident with the right hand आणि ताका हील जाला आणि तो भाव येता कितें जाल्यार तुमकां तो त्याच्या उतरांनी सांगता प्लीज कम या हाव इज कम या एक्सरे पण घेवन आयला हांवें तुमकां सांगता कित्याक आय डोंट वॉन्ट म्हाका सगळ्यांक आपोवंक आतां टायम ना पूण एक दोन ओके जॉर्ज तुजें तर आयकया कितें जाल्यार सांग म्हजें नांव जॉर्ज हांव मेकॅनीक काम करता मुसाफा रावता म्हाका एक फावटी 1.5 वर्सां पयले म्हाका एक्सिडेंट जाल्ले एक्सिडेंट जाताना म्हाका कांय उरले हात फ्रॅक्चर जालो हांवें हॉस्पिटलाक गेलो ते कार्ड पळय ते कार्ड दे बुता दाखय
कार्ड शर्ट बुता कान दाखय हॉस्पिटलाक गेलो हॉस्पिटलाक सांगले तेका ऑपरेशन करचे पडटा नाजाल्यार तुझे हात येन जावन हांगा भितर फ्रॅक्चर जाला म्हूण तेन्ना हांवें चिंतले म्हणल्यार हांव सुटयेर गेलो म्हणले गांवांत ऑपरेशन करया म्हणून गांवांत डॉक्टरान सांगले की ऑपरेशन करचे आतां गरज ना आतां बँडेज करया मागीर पळया म्हजी लीव कबर जाली हांव डायरेक्ट हांगा आयलो हांगा तर आनी परतून म्हाका दूख स्टार्ट जाली दूख कितले दीस म्हणल्यार म्हाका रावून जावना कितले सद्दां हांव हें काम करतना म्हाका बँडेड जायचे असले नाजाल्यार हांव सुटी करतालो मदें 2 वर 3 वर तशें म्हजे फ्रेंड्सां हेल्प करताले म्हाका कितें केल्यार म्हाका दूख सोसून जायनाटले तरी म्हाका जेजून मस्तूर राखून व्हेला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी म्हाका हांगा काल कितें जालें म्हूण सांग शॉर्ट सांग हय कित्याक सुमार शिकून दिवं का म्हाका गुटान सांगता तुमी आयकता आतां गुटान तुमी आसतात ओके आतां तिसऱ्या दिसा हिलिंग कंप्लीट जेजून टच केले जेजू काकुळदार जावन आसा जेजू मुझे कंप्लीट हिलिंग केले हांव काल जाता अर्घ आनी होगप दिता ते एक्सरे आनी मुझे आसा आनी MRI करूंक सांगले ते हांवें करूं ना आनी तेणे ऑपरेशन करूंक सांगले म्हाका लिव्हर आतां फेब्रुवारी वचोंक आसले हांव वचोना आतां वचोंक आसले आतां वचना हांव कित्याक म्हजे एकदम कंप्लीट हील जाला सगळे बाबा तो परत्या वचून घेवन परत्या वचून चेकअप करून घे कंप्लीट कन्फर्म करून घे प्रेज द लॉर्ड 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 हालेलुया म्हाका सुमार लोकांनी येवन सांगले त्याचे हिलिंग आता एक भाऊ म्हणटा साक्रिस्तीन ताका बापायक बुक्सिले तशें न्ही आरे काल इना हिलिंगांत ताका कितें खावंक जायनातलें काल बरें तेंच केलां गे आ दन फरायतें केलां गे खायना गे आतां बरें जालां गे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांव जायते हिलिंग जाता पूण तुमी जायते हिलिंग जाल्या ती हांव आतां टेस्टमनी आपयना कित्याक आमकां सुमार आसा हांगा सर देर आर मेनी थिंग्स हियर प्लीज देखून आतां आमी सुरू करया उबे रावया काल जेजून आमोरी रक्तान आमचे वोंट उक्ते केल्यात आमचे काळीज उक्तें केलां आमचें मन उक्तें केलां आज म्हाजी आई शिकून थोडी आसा कित्याक ती क्वेश्चन्स पळयतना म्हाका दिसता आनी राती हांव मागणी करतलो कुमसा जावन आमगे 12 वचून घेवन राती 2 वरां मागणी करतलो मागणी करतना आमच्यो पैकी थोडे आसात बेजार करनाकात सती दिसाकी समजूनच्या बदलाक फारिजेव जेजूक राखून आसले की खंय धरचे म्हणून खंयच्या उतराचेर धरचे म्हणून तशें हांगासरी थोडे आसात फादरा खंयच्या उतरा धरचे क्वेश्चन्स आर सम ऑफ देम लायक दॅट हाऊ टू कॅच एवरी वर्ड हॅज बीन वॉच्ड एवरी वर्ड वॉट आय सेड हॅज बीन क्वेश्चन्ड आय थँक एंड प्रेज गॉड इज व्हेरी गुड थिंग बट हियर्स अ बिग बट उपकार करणी एकलो मनीस म्हणटा हे दोवे असल्या काळे म्हणटा आनी काळे म्हणटा तुका कितें केलं जायना चिंती हांगा वारें आसा एकलो म्हणटा ना वारें ना म्हळ्यार हांव कशें दाखोवं नाका कशें दाखोव वारें आसा दाखय म्हाका शो मी द एअर शो मी ना तशें थोडे पडी थोडे संगती भावार्थान तुवें स्विकार करचे सोन घेवन यू कॅनॉट अंडरस्टँड दीस हेड हियर We cannot understand reasoning the God's way of working. आमच्या या ल्हानशा मोतीन ती देवान काम करचे आमकां समजना हांव तशें कश्टलो कित्याक तांणी मार उडयले म्हज्या 6 जाणां भावांक कित्याक जीश मारले कित्याक ते एक्सिडेंट जालेले कुरीस मार उडयलो ओ देव न्हय ओ मग असो न्हय म्हज्या मागीर आयकना ऑल सोर्स ऑफ आय डीड इट 2 years. Then when I went for the retreat म्हणे first thing father you surrender all your degrees. पहिले तुझ्या डिग्री पुरा आणि त्याची तुझ्या पाया लागी दौड फर्स्ट जोबा म्हणले जोबानी सवाल विचारले जोबान हे किती देवा तुवें केले हांवें करूं ना तुजी बायल शेती सोडून गेली तूं देवाक शिराप घाल ना करूं ना तो जेव्हा सवाल विचार लागलो त्या देव विचारता जॉब पहिले तोंडाम शट युअर माउथ अँड लिसन टू मी शट युअर माउथ अँड लिसन टू मी तोंडाम अँड आयक म्हाका हांवें काम म्हजी चिंतना की तुज्या चिंतना की सर मोळो बानी असले तो अंतर आसा तुवें चिंचे भशेन हांवें चिंचे न्हय हांव देव
आय एम गॉड. म्हजे उतर आनी तुजे चिंतपाक आनी म्हजे चिंतपाक तितलो अंतर आसा. देखून आमचे ते भायर बी म्हाका बेजारी. इट पेन्स मी इन द नाईट हांव मागणें करतना जायते लोक एक्सप्लेन दिवंक पळयतात, एक्सप्लेनेशन दिवंक पळयतात. म्हज्या नांवान जायते येतले, बोलते येतले, जायते सांगून तुमकां बोलयतले, जायते वटेन तुमकां वाट चुकीन व्हरतले. डिसर्न, डिसर्न, डोंट गेट कॅरीड. देखून हांव येवजना मस्त मानता, म्हज्या मोगार पडला तो. कित्याक जाणा तुमी? इट्स रायट. समटायम्स इट डजंट अलाव एनीबॉडी. इट्स रायट. कोणाक सोडना तो हें करता. करेक्ट. इज मॅन ऑफ प्रिन्सिपल्स रियली देर. आमी कितले आमकां बघता आमच्या मनशाक दिवना, आमच्या करूना. नो ऑफ हँड. नो नो नो. इज वर्क ऑफ द होली स्पिरिट. इज वर्क ऑफ द होली स्पिरिट. समजून येतले तो मुसेर कोणाक समजून येतले. पवित्र रत्न आमकां समजून करचे. देखून उपकार करनी काय जाताना बावरताना आयकूंक पळोवया. आतां हांव मागीर हांव करतलो. पयलीं आमी एक गीत गावया. उक्तें कर सोम्या वोण तूं म्हजें. आज थोडी चड शिकून आसतली आमकां. काल आमी हिलिंग सर्वीस केलेले आनी पवित्र रक्तान आमी सर्वीस केलेले. देखून आतां जेजू क्रिस्त आमच्या मुखार येता. जेजू क्रिस्त हो शिकून दिता. ती आमी उक्त्या काळजार आमी खाणेवंक आसा. देखून आतां परत्यान उक्तें कर तूं वोण तूं म्हजें म्हणटा हांव सक्रामेंत हांव घेवन येता. त्या वेळार आमी परत्यान मागया सोम्या कडेन आनी हांव मुखार जाता तुमचो गीत गाया. तूं उबें रावूनच आनी उपरांत जिंबी घालून आमी नामान गीत करचें, गीत गावचें. कळ्ळें न्हू? परत्यान उक्तें कर तुमच्या तेंच परत्यान.
कोथिंबीर आमी पडया बापाक नामान करता गीत गावया पुताक पवित्र आत्म्याक परत्या परत्या गीत बरें करून गावया बापाक नामान करता जेजू कोदूं पळयत आसतना आंज बुडव्यांचे काम हांव करता आसतना वधू वर कशें वयर वयर येता तशें आमची चोर मागणी वयर सोडून दी आज अकरेसो दीस वो या रे तेरेसो या मागण्याचो आसतना या घडी आमची मागणी उबारया सोड कोण या रे तेरे मानू हाडून कुमो केल्ल्या सोर लोकांचो उगडास करया हांव दुबयत आसतना तुम्ही मागात फादर येवजिना पासोत फादर अँटनी पासोत फादर फिलिपे पासोत आनी फादरा पासोत तांणी परमिशन दिल्ल्या वरवीं आमी आज ही रेतेर करूंक पावल्या तशें मानू हाडल्या सोर मातसो मागया ऑर्गनायझर्स कोण कोण तांचो विचारला परमिशन विचारला आनी गेल्यात त्या सोर लोकां खातीर मागया कोर मेंबर्स पासोत मागया इंटरसेसरी म्हळ्यार आमकां दीस आनी रात आमच्या खातीर मागल्यात तेज कर उपास कर जायते लोक मागला आमचे पैकी म्हज्या फिरगजेंत आनी आमच्या मागण्याचे जायते ग्रुपांनी तांणी मागला आतां ज्या रेतेरेक आयल्या सोर भाव भयणी पती मागया थोडे सुखान आसतना आयल्यात थोडे मोदे बदल्यार आयल्यात जाल्यार ती येयल्यात तांकां सगळ्या जेजू आज आपोडशे आज जेजू मदें सोडून गेलो सोडून फाटी येवन तो आसा आमचे मदें चलती आसा
सगळ्या इगर्जे बोवून ते आसा पोरते आसा स लोकांक इगर्जे बोवून ते आसा तो येता तुज्या बगल्यार भियेनाका पुता भियेनाका बाये भियेनाका बाबा हांव तुजे सांगात आसा हांव तुजे सांगात आसा हांव तुजे सांगात आसा ते एश्युरन्स ते धैर्य तो म्हणटा जेजून म्हणले निमाणी उतरां ती सर्गार वेता आसतना संवसाराच्या कोणशाने वचून सुवार्ता परगट करा आनी उगडा आसतोरा हांव तुमचे संगाता आसा तो जेजू क्रिस्त आमचे संगाता आसा तर आमचे कोण पिडेस्त आसात कोण मोगाची सेरी वेरी आमची मोगाची कुटुंबाची पयस आसात गांवांत आसात आमच्या मागण्या आशेतात आमचे कोण पिडेस्त भाव भयणी आसात कोण मोगाची आसात आमकां मागो उपकार मागला जायत्या लोकांनी आमी मागता म्हूण बसयला त्या स लोकां खातीर ह्या घडये दुपयत आसतना मागया आनी तुमचेच खातीर मागो विसरनाकात आनी म्हाका हांगासर येवच्या मेन मुख्या फोन कार्यकारान गेलो हेनरी ताचे खातीर मागात आनी आमी समेस्ता खातीर मागया सोडून खातीर आमची मागणी आता बापाक आमी भेटोवया उभे राहूया देवाचे उत्तर आयकोनचे पयले एक घडीवर प्रेज एंड वर्शिप करया प्रेज एंड वर्शिपा विशयान एक सवाल आसा ते प्रेज एंड वर्शिप करचे म्हळ्यार कितें म्हणून हांव कितें म्हणून त्या बाबाक हांव नेना तो जाप सवाल गेलोलो इतल्या दिसांनी येताय तर तूं पळोवंकूच आयलाय म्हणून जालें प्रेज एंड वर्शिप करचे म्हळ्यार देवाक वाकण स्तुती दिवची हर एक मीस आसा महाप्रार्थना म्हणटा मिसाच्या दारी स्वामी आज जेजू क्रिस्त आमी तुका दिन वासूं फावो हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्याचो आनी आमच्या मागण्या तुजी बुडवी बिलकुल सडना पूण आमी आमच्या प्रार्थना वरी तुज्या कुर्तेंत वाडत वेता हांव प्रेज एंड वर्शिप कित्याक करचे हे सवाल बोमारचे कित्या आनी एक सवाल कित्या बोमारच्या सांगले तूं आयकाराम दिसता भाव या भयणीन हांव असं तू बांयत पडल्या वेळार भोव मारनाय तुझ्या घरात उजो पडल्यार भोव मारनाय भरती म्हज्या कुड्यान भोव मारलेले न्ही जेजू दावी तुज्या पुता म्हाका काकूत कर म्हणजे म्हाका दिसून भोव मारलेले न्ही देव कुर्डो देव केप्पो न्ही पूण म्हाका भोव मारूंक जाय देव आयकता वय इट इज माय क्राय आय एम क्रायंग देव आयकनासतना पयस रावला म्हूण न्ही लिव्ह युअर ऑल थिंकिंग दॅट वे देखून हांवें सांगलें थोडी प्रश्न सवाल आसलेले व्हेरी व्हेरी अशें तसो न्ही उपकार करनी आनी मागीर तुमकां एक्सप्लेन करतलो प्रेयिंग इन टंग्स कितें म्हणून ताचे विशयी मागीर तुमकां एक्सप्लेन दितलो देवाक मागणें करचें खंयची रीत म्हूण ना ते मागणें विशयान मागीर हांव मागीर घेतलो उडा आसतोरा बाबा तूं हें करनाका तुज्या उतरांनी देवाक वाखाणी दी दॅट्स इट इन युअर ओन लँग्वेज give praise to God that is the gift of tongue but I cannot explain all the gifts of the Spirit मागीर कितें जाता थोड्यांक जाणा दिता मागीर हांव ताचे येतलो मागीर ते जीब फ्री जाताना केन्ना कितें उतरां मेळटा थोड्या जाता इट्स अ गिफ्ट देखून एक जालें तेतूं पयलीं हांवें सब क्वेश्चन विचारले आनी इमॅजिन आय एम टॉकिंग एम फिल इन सायकॉलॉजी स्टुडंट उलयता हांव तुजे कडेन It's not simply psychology head level, but it's something spiritual beyond psychology, beyond metaphysics, beyond physically, beyond it. We cannot explain, cannot understand. एकलो भाव म्हणटा म्हाका हें करता आसतना थंयसर हांवें रगत पळयलें फादर ओगे तरेन तुजें इमॅजिनेशन ना शिकलोलो मनीस तो परत्या पळयलें तें ना ही सीज
ताका विजन म्हणल्यार थंयसर रगत असलेलें. इट इज हिज विजन. गॉड इज ब्लेसिंग हिम. इट इज ब्लेसिंग हिम. देव ताका ब्लेस करते आसा. देखून उपकार मागता हांव तुमच्या उतरांनी खंयच्या उतरांनी जाता तुमकां तुज्या इतल्यातून जेजू हांव वाकन दिता अर्गां दिता जेजू अर्गां म्हण अर्गां म्हण यू वॉन्ट इन लँग्वेज एनीथिंग इम्पॉर्टंट यू हॅव टू क्राय टू गॉड. तुवें देवाक उलो मारचें गरजेचें. तुवें वाकणी दिवचें गरजेचें. देखून तुज्या उतरांनी आतां एक गरीबोर वाकणी होगळापणी दिवया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. उग्र तुका जेजू अर्गां महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया जेजू. उग्र तुका जेजू अर्गां महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस. उग्र तुका जेजू महिमा तुका जेजू. उग्र तुका जेजू अर्गां तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया जेजू. हालेलुया जीसस. हालेलुया जेजू. उग्र तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड जेजू. जेजू उग्र तुका जेजू. शांती जेजू. बरें तूं कर जेजू. आकान तुका जेजू. उग्र तुका जेजू अर्गां महिमा तुका जेजू. उग्र तुका जेजू अर्गां महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस. आकान तुका जेजू अर्गां तुका महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया. उग्र अर्गां महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस. थँक यू हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जरी आमकां सरी एकल्या जंय ते म्हणटा आनी एक सवाल आसा. जेजून ते मेला जाल्यार सैतान कित्याक जेजून नाश करूना म्हणून. जेजून कित्याक सैतानाक नाश करूना म्हणून. त्या घरी आम्ही जेजून सैताना नाश केला पण आमकां स्वातंत्र्य दिला. देखून आतां गीत गावया. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान जैत आमकां मेळटा. पळय आमकां जैत मेळटा. हालेलुया. जेजूच्या नांवान गीत गावया. जेजूच्या नांवान. कंतर म्हणया जेजूच्या नांवान. Hallelujah.
देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. जेजूच्या त्या नावान आमकां जैत मेळटा. मातेवाचे वांजेलांतले दोग घर बांदपी आज अकरेची रेतेरी आमचे घर आमी कडपार बांदूंक जाय. या आबुधाबी गांवांत आमच्या फुडारा खातीर भुरग्यांच्या बाळांच्या फुडारा खातीर आमी पयस आमी आयल्या. हांगा जायते रेम आसा न्ही मात्र दर्याळेरी जायते वायट आसा ह्या वेळार. जायते ब्लू मुवी आनी वेस्टर्न कल्चर परगांवांचे येवन आमच्या भुरग्यां बाळां दोस्ती आसा. आमची भुरगीं बाळां आमच्या गांवांतल्यान चड हांगासर ताची बली जातात, विक्टिम्स जातात. तर आमी मागया सुमयाकडे. आनी तशेंच तुमी जायते जण बायल गांवांत आसा, गोव हांगा आसा. ह्या गोव हांगा आसा, बायल गांवांत आसा. एकामेका सपरेशन कश्ट जाता. तुमी काजरी कुटुंबां सांगाता गोव बायल आसूंक जाय आसलेले पूण जावंक ना बऱ्या फुडारा खातीर. देखून चड डेंजर. सैतानाच्या जेजूच्या नांवां सैतानाक आमी धांवणाक मागले तर घर ह्या कडपाचेर बांदच्या जेजू कडेन मागून हे उतर आतां आमी आयकुया. सर्वेस्परा तुझे शुभ वर्ता पवित्र परगोटूंक म्हजे वूंड आनी काळीज नितळ करे आनी म्हाका पवित्र आत्म्यान बरो. सर्वेस्पो तुमचे सुबे आसूं. सामा तेव्हा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जो कोणी म्हजी उतरां ऐकत आनी पाळटा तो आपले घर कडपार बांदलेले एका बुदवंत मनशा बरी. पाऊस वतलो, आवड सोडले, जोर वारें वाडले आनी त्या घराक मारले तरी ते कोसलोन पडोवंक ना कित्याक ताची बुन्याद कडपार गेल्ली. जो कोणी म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपले घर रेवेर बांदिल्ल्या एका हेड्डा बरी. पाऊस वतलो, आवड सोडले, जोर वारें वाडले आनी त्या घराक मारले आनी ते कोसळून पडले. अशें सगळे सत्यानाश जाले. देवाचे उतर हे. बसात. कशा आहात तुम्ही? आज रोजी बरी झाली? सुशे गेलो? सुशे गेलो? बरो सुशे गेलो? सॉरी रॉंग मिनींग घेयना खाती. सुशे गेलो म्हणजे कितें मातशें कोपाचें घेवन सरपा जालें कांवचे सुशे गेल रे. ना 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 तसं ना. हांगा मेळना तशें करना तो जाना. तुमी मागण्यान येयलेले तशी करना. आमी आमची कारवार वाटेन कशी कारवार वाटेन तशीच मातशें म्हज्या फिरगेच्या 11 किलोमीटर गेल्यार गोंयांतच. गोंयांत फळ्या मेट म्हणटात, फळ्या मेट म्हणटात. गलजी बागेची आसात म्हाका मातशेची म्हाका मेळिल्ली थोडी मातशें बुगलें जाता गलजी बाग. तेन्ना कारवार पावल्यार आमकां मुडगेरी अंगडी मुडगेरीचे आसा अंगडीचे आसा ते मेळटा. जाय तितले मेळटा, जाय तितले मेळटा. खंय गेलो रे? फळ्या मेट गेलो म्हणटात. फळ्या मेट गेलो जालें म्हणे बरी पार्टी जाल्या. तसं न्हू तुमी मागण्याक आयल्यात. आतां म्हाका अर्दो तास मात्र आसा. 35 मिनिट्स. कशें खंयचें कवर करचें खंयचें सोडचें म्हाका कळना. जाल्यार हांवें सांगलें तुमकां आज गोव बायला विशांत हांव मातशें समजोवंक प्रयत्न ट्राय करता. मागीर थोडी इश्यूज आर टेक आफ्टरवर्ड्स स्मॉल. फर्स्ट हांवें सगळी शिकून हांव कितें दिलें ती विसरून वसात. पूण 2 संगती विसरनाका. एक म्हजो उजवा हाताची 5 बोटां आनी अकरेची 5 काजरी कुटुंबां माणसाची 5 बोटां. उजव्या हाताची 5 बोटां खंयची ती? सैरीक पळयतना एक काजराचें आसतना या मोगार पडतना मोगार पडलेले पळय. प्लीज डोंट बी ब्लायंड. प्लीज फॉर हेवन सेक हांव उपकार मागता जेजूच्या नांवान. हांवें चड करून गल्फांत आसलेली म्हाका सैरी पळोवन दवरगे, चेडूं पळोवन दवरगे. हांव येता म्हाका एकूच म्हयनो रोजा. हांव म्हाका सक्तीक रोजा मेळना. पयल्यान ते 2 चिटी वाचल्यार जाता. कितलेशे केसी आसात वयल्याचे पळोवन फोटोर एक नमून दिसतात, पळयतना एक नमून दिसतात. फोटो सगळी दिसतात मागीर पळयता सैताना भशेन दिसतात. कितलेशे केसी जाल्लेले आसात. आय एम इन द मॅरेज ट्रिब्युनल. हांव LLB केला वकील. काजाच्या कोर्टांत आसा. आवय प्रॉब्लेम. सो प्लीज डू नॉट
डू नॉट हरी अप आमचो नाकात काजाराक कित्याक जाणा तुमी काजार जावचें पयलें उडासतोरा आच्या मांडावळी प्रमाणे ओनली अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लॅन केन्ना तुवें काजार जावचें खंयच्या डेटीक जावचें एवरीथींग इज प्लॅन्ड बाय हिम एवरीथींग इज प्लॅन्ड बाय हिम नॉट यू काजारचे आदले सेक्सिजन मरनाय कितले काजारचे आदले सते वकोल अनेक चेडू अनेक जावले नाय आसा गेसी आय नो 16 years आय एम प्रिस्ट 16 वर्सां फादर जावन आसा कागदार सगळे तयार जावन हॉल बिल बुक करून घेवन पयल्या रेस्पेर आदले सगळे वकोल ना खंय गेल्या आडेक धावली ती मगर आसलेली खंय धावले गेल ना अननेसेसरी डू नॉट स्पॉइल योर हेड हांगा आसतना म्हणजे कागद जाल्यार म्हाका प्रायज जाली म्हाका तें जालें नो यस यू मस्ट डू द होमवर्क करूंक आसा सोदूंक आसा सेरी केली सोदूंक आसा देखून हे मगार पुढची सेरी पळची 5 मोठा उडा आसतोरा A, B, C, D, E. ऐकाता न्हू whenever you see the proposal A, B, C, D, E. What is A? A is age. Pride. Age. चेड्याक 40 years चेडवाक 20 years जाल्यार जाता हा doesn't tally. तो बापूय आनी धूव अशी न्ही बापाय आनी धूव घोव बायल न्हू बापाय आनी धूव अशी नाजाल्यार चेडो 34 years जाल्यार चेडो 23 years तो आवयरी पुता भशेन रिलेशनशीप जायना थिंकिंग कॅपॅसिटी इज डिफरंट मागीर सांगता तुमकां हांव सो इज नॉट द सेम डोंट बी ब्लायंड डोंट बी बिचार तुजें घर करपाचें रेवाचें बांदी नाका राव पयलें एज मोठ्यो मोठ्यो सांगता हांव प्लीज समजून घ्या दुसरें A, B ब्युटी पर्सनालिटी ब्युटी सोबाय व्यक्तित्व इम्पॉर्टंट थोड्या फाटी ब्लॅक अँड व्हाईट ऐकाल तुम्ही ब्लॅक अँड व्हाईट चेडो कळप चेडू गोरें ते ब्लॅक अँड व्हाईट डजंट टॅली म्हणजे पिरकचे एक आसा ते बायल इतले सोबीत दिसता आनी तो चेडो काळो म्हळ्यार काळो इंगलो तूं ही बायल सांगाता मी सावसो लय येता कोणा इंट्रोड्यूस करून तुजो म्हजो घोव म्हणून सांगो लय येता हाऊ कॅन दे गो सो इम्पॉर्टंट पर्सनालिटी आनी चेडो लांब चेडू येदे तेजे पायार पावना अशी न्ही जोडी समासूंक जाय इम्पॉर्टंट नाल्यार चेडो येदो मोठो आसा चेडू बारीक ते चलना इज बी इज पर्सनालिटी और ब्युटी सी मोदे इम्पॉर्टंट त्या वटेन आनी ह्या वटेन सी इज कॅरेक्टर प्लीज फाइंड आउट ताचें नोर्तें कितें सोदून काड कोबर काड सांगना जाल्यार कोबर काड परफेक्ट मनीस मेळना परफेक्ट मनीस मेळना पूण फॅमिली बॅकग्राऊंड आनी पुरो सगळें सोदून काडूंक जाय डी इज डिग्निटी म्हळ्यार अंतस्त ग्रस्त चेडू गरीब चेड्या कशें दीस काडूंक जायना इज डिफरंट कल्चर काजार जाता आसतना म्हणटा ती गोव बायली डिफरंट गार्बेज घेवन येतात ती गार्बेज म्हळ्यार आयकता न्हू गार्बेज तें उडयलें बुरशें अशें ताच्या जिवितांत कितें गरीब जालें भुरगेपणांत कितें सर घडलें तो ऑल द हर्ट फिलिंग्स ऑल दॅट लिमिटेशन ऑल दॅट थिंकिंग पुरा घेवन येतात बेडरुमाक चेडो तशें घेवन येता आनी घाण येता दिस इज द मॅरेज प्रॉब्लेम नॉट इजी नॉट इजी दिस इज इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर इज द थर्ड वन कॅरेक्टर डी इज डिग्निटी अंतस्त पळोवंक जाय अंतस्त देखून जात हिंदू मुस्लिम आनी जाताना बी केअरफुल इज इम्पॉर्टंट यू कॅनॉट बिकॉज डिग्री इज डिफरंट आनी इज एज्युकेशन इम्पॉर्टंट चेडू सोड शिकला सोड करता चेडो काय शिकोवना तो हांगा आसा ताळ पडना ना आय विल मेक हिम ओके व्हॉट इज यू विल मेक ओके यू डोंट मेक हिम ओके नो विल जस्ट नो रेअर 99% इज व्हेरी डिफिकल्ट 1% काही एक्सेप्शनल काही आसा जावं प्रॉजेक्ट करून घेऊ न्हू बट 99% इज व्हेरी डिफिकल्ट ते करून पुढे असतो ना म्हणजे A, B, C, D, E हे कितें सगळं उडा करून जाय तुम्ही सगळ्यांनी तुम्ही सेरी काय म्हणता B कितें ब्युटी ऑफ पर्सनालिटी C कॅरेक्टर D डिग्निटी म्हणजे अंतस्त घराणे कल्चर अंतस्त कल्चर संस्कृती कष्ट मारता एका संस्कृती अनेक संस्कृती वेस्टर्न चेडू इस्टर्न बसून पावना युरोपाचे चेडू येवन घेवन इंडियान जेवंक भारी कष्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड इज एज्युकेशन शिकप पुढे असेल मग क्लियर
मागीर ओहो हे सेरीक पळयतना 10 मिनटां गेली सेरीक पळयतना 10 मिनटां गेली कितें करचें व्हड प्रॉब्लेम जा काजरी निजा केव केदारा ओकले नवऱ्यांक गो बायलांक विंगड तेर दिता पूण टायम ना कितें करचें म्हाका कोणी सारताले पयले सोमारा देवी येता म्हणून इंग्लीश करपाचें हांव सांगलें ना इंग्लीश करपाचेर कोंकणी करपाची रिक्वेस्ट केला मागीर पळया कितें पळया आतां काय तेचे विशीं सांगना पळया कितें जाता तितलें कवर करता काजार जालें सेरीक बिरी पळयली ABCDE जालें रेडी काजर जालें चिंगडा स्वरा मोगा चुनू 4 types of union are there ऐका हा so many problems चेडाचे चिंतापी चेडवाचे चिंतापी विंगड it's called not opposite sex but is complementary sex म्हणटा ताका no more anybody calls now psychology term opposite sex नी complementary sex म्हणटात एकामेका पूरक एकामेका संपूर्ण करचे केन्ना चेडो कितें चिंता दांपरो कितें इन्फ्लुएन्सान चेड्याचे खाजर मार ताका सेक्स खाज जाल्यार राती कितलो पुरा जावं दी राती कितले जावं दी ही हॅज टू हॅव पूण चेडू तें चिंतिना ही फॉरगेट फर्स्ट नाईट प्रॉब्लेम सो मेनी केसेस वी गेट फर्स्ट नाईट प्रॉब्लेम कितें जाणा तुमी देर आर 4 types ऑफ युनियन 4 नमुन्याचे एक कोडचे आसा फर्स्ट एक कोडचे स्पिरिच्युअल युनियन स्पिरिच्युअली म्हळ्यार सांगाता मागणें करचें सांगाता तेर्स करचो सांगाता देवाकडे मागचें देखून तुमी तुमच्या बेडरूमात आसतना प्लीज फर्स्ट प्रे नॉट युअर नॉट एन एनिमल मन जात न्ही तूं मन जात गेल्यार आमच्या व्यक्ती असतो मन जात कुडीक मात्र लैंगिक मात्र दॅट्स अ डिफरन्स दॅट्स वेअर मिस्टेक थंय ब्लू मुवी पळयले देखून क्वेश्चन आसा ब्लू पळोवचे कितें आसा पळयचे न्ही क्वेश्चन घाला म्हाका अशें अरे सी पळय तुझा फोटो तू कोण सी द क्वेश्चन यस पुट प्रश्न गेला म्हाका ब्लू मुवी पुरो आसते कित्याक ती कित्याक केला ती पळोवच्या खातीर न्ही पळयला चुके हा क्वेश्चन घाला टेन्शन रिलीज करून मास्टरबेट करूंक जायना हे करिया ते अरे टेन्शन करून रिलीज करून मास्टरबेट करूंक का हा काही सांगलें तुका कोणे सांगलेलें तुवें व्हेरी फॅक्ट यू पुट द क्वेश्चन म्हळ्यार तुज्या मोतीन गिल्ट आसा म्हणलें पूण तुका जस्टिफाय करूंक जाय मास्टरबेट करचें ओके म्हणून नॉनसेन्स नाही तुका जस्टिफाय करूंक जाय ब्लू मुवी पळोवचें ओके म्हणून आनी क्वेश्चन गेला होमोसेक्शुअल इज नेचर वीकेंड इज ओके म्हणून करूंक जाय तुका कसले यू हॅव इन युअर माइंड तू तातूं आसाय बुडोवन आसाय चिकला आसाय आनी तूं जस्टिफाय करताय ओके म्हणून प्रॉब्लेम नो 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 इज नॉट ओके आनी ते पोर सांगलें तुमकां थॉट म्हाका दुबय आसा आतां म्हाका थॉट आयले आपाता गेले हा परत्या मध्ये सवाल गेला परतो अंगा तरी नान दवरला नॉनसेन्स यू आर कॅच इन द बुल बाय द टेल कॅच इन द बुल बाय द टेल माहिती का तुम्ही तो बोईल येता आसतना तिचे चिमटे जाल्यार मेळटा बैल रावना बैल रावता शिंगा धरूं नये मुखार तुमकां कोणें सांगलेलें बी ओपन पोर्तुगीज सांगलें पातळ कल्चर 3 संगती आसूंक जाय फुल फ्रीडम फुल नॉलेज आनी ग्रे मॅटर थॉट इलेक्शन फुल फ्रीडम काय आसा फुल नॉलेज काय आसा महापातळ कशें जाता तुका आनी ग्रे मॅटर कशें थॉट येता नॅचरल बट आफ्टरवर्ड्स यू फॅन्टसाइज यू एंटरटेन देन यू गो एक्शन देन गो टू प्रोजेक्ट ओ जनसीन फादर तुम्ही सीन म्हणून अरे कर थॉट घे कर परत दवरला म्हाका देड सवाय बुजोवन म्हणटात सवाय बुजोवन प्लीज नो 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 वेट अ मिनिट यू ट्राय टू अंडरस्टँड रियली व्हॉट इट इज ट्राय टू नो व्हॉट इट इज क्लियरली कित्याक थोड्यांक स्क्रुप्लस कॉन्शियस म्हणून तुमकां पोर सांगलेलें ल्हानशें जाल्यार ल्हान नो 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 स्क्रुप्लस कॉन्शियस तशें लॅक्स्ड कॉन्शियस न्ही सोमानी यू मस्ट हॅव बॅलन्स्ड कॉन्शियस सांगलें उडा आसा तुमकां आसा गे ना आसा गे ना कितेंय केल्यार पातळ करी ब्लू मुवी पळोवन वचो कित्याक पिक्चर पळयल्यार कितें प्रभाव जाता जाणा तुमी म्हज्या घरा लागीं जाल्यार पोर 18 वर्सांचो भुरगो ताचो घोव सौदी आसा दोगां भुरगीं आहात काशा मौशेक म्हळ्यार बापुल्या बावळेच्या मावशेक हो रेप करून घेता ती आयकनांतल्या तिका हान घेवन ते टेबलाक भिजून घेवन जशी मर्डर करता ती मर्डर करता अशी
Nobody can say that alone one person has done. एकल्यान केला म्हणना देखून पुलिस आयले ताका धरले बट पळयत आसतना इम्पॉसिबल वन पर्सन कॅनॉट डू दिस पूण ताका व्हरले आनी असल्या जीप ड्रायव्हरांक असल्या रिक्षा ड्रायव्हर पुलीस स्टेशनार एन्क्वायरी केले मारले बट फायनली सुण्या डॉग पुलीस डॉग ह्याच छेड्याक धरले ताका वर घेवन ताका टॉर्चर दिसतना म्हणटा तो एक पिक्चर हांवें पिक्चर तेरा पटी पळयला तांतू कशें रेप करचें आनी जीवशी मारचें म्हण आसा तांतू पळोवन हांव शिकलो देखून हांवें ट्राय केलें मावशेचेर मावशे आयकूना तिका हांवें जीवशी मारलें म्हणटा सी द इन्फ्लुएन्स इफेक्ट यू आर वॉचिंग ए ब्लू मूवी आनी यू आर ट्रायिंग ऑन युअर वायफ यू आर ट्रायिंग ऑन युअर समबडी एल्स आनी तुका बायले की पळोवन घेते ना दिस इज नॉट द युनियन फर्स्ट इज स्पिरिच्युअल युनियन तूं पयलें मागूंक जाय सोम्या ती आल्तार कशें इगर्जेंत आसा तशेंच आमचे बेड्डेक आल्तार जावन आसा हांगासर आमी एक पोट आसतना एक जूब जाता कुम्याव कम्युनियन एक पोट कुम्याव वी आर ऑल्सो एक पोट जाता इज नॉट ए शी डर्टी नो तुमी आनी हांव जल्मल्या तशें तूं आनी हांव एक चौगो मनीस ह्या संवसारात जल्मलो तसो हाव कॅन शी इज डर्टी आमी म्हणटा शी डर्टी शी नो इज अ इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी आमच्या सेंटरांत आसा चड कपडे ताका घालता हांव कवर करता नॉट बिकॉज इज डर्टी बिकॉज इज होली many people have got this is dirty, is holy. In that life is born. It's something holy. Don't misuse but, don't abuse but. Important. The first is spiritual union. Second is psychological union. Psychological union mare chint pass एक पोट we go आम्ही तशें चिंतलेले we go तुवें तशें एकामेका चिंत पास एक पोट जावंक जाय तुझे ते डिफरंट ओपिनियन आसा तुका डिफरंट एक्सपेक्टेशन्स यू हॅव आनी बायलेक डिफरंट एक्सपेक्टेशन हाऊ कॅन यू बी फिजिकली युनायटेड यू आर रेपिंग द वाईफ तू तुझ्या बायला रेप करता आणि लॉ परमिट्स इफ अ हजबंड रेप्स अ वाईफ शी कॅन गेट डायवोर्स असा आता लॉ प्रमाणे इतले असा एकलो कोण दादलो आपल्या बायलेक अशा बायलेक रेप करता जाल्यार तिने कोर्टांत सूट केले तिका सू केले ताका डायवोर्स मेळटा द लॉ इज सो फ्लेक्सिबल टुडे देखून सायकोलॉजिकल ते युनियन आसूंक जाय सायकोलॉजिकल एक कोट आसूंक जाय म्हळ्यार चिंत पासो एकामेका उलोवंक जाय एकामेका उलया ना तशें करया आमी अशें करया यू जस्ट डोंट स्पीक एनीथिंग हांव कामांत आयलो शट अप How can you have sex? How can you be united? Impossible. It's an animal act. It's not that. And तिसरे emotional union. भोगनाची म्हणटा ती आमकां शिकयले आनी थ्रू हांव मॅरेज एनकाउंटर पर दिता आसतना म्हणटा हांव ते तुका रातीक कुडींत एक कुडो जाल्यार तुवें ताळे करूंक जाय सकाळी ते म्हणूंक जाय बायलेक तूं आज गो सोबी दिसताय ह्या कापडाचें बरें दिसता आज तुवें रांदलें बरें जालां आनी बायलेन तशेंच एकामेका एप्रिशिएट करूंक जाय एकामेका बरें उलोवंक जाय आनी होल डे इज प्रिपेर्ड तूं कशें फुटबॉल करतना कितलें वॉर्म अप करता तितलें बरें कळूंक जाता कशें तूं कितलें बरें प्रॅक्टीस करता तितलें बरें तूं क्वायर करूंक जाता ह्या भशेन दिस स्पिरिच्युअल युनियन इज एनिमल एक्ट इज एन एनिमल एक्ट येस That is the danger. कितल्योशो गो बायले एकामेका रेप कोन एका टू डेड बॉडीज येनान येस सो फर्स्ट इज स्पिरिच्युअल युनियन मागणे करूंक जाय सांगाताय करचें सेकंड इज सायकोलॉजिकल युनियन एकामेका उलोवंक जाय कितें करया तशें करया थर्ड इमोशनल युनियन बोगणां एकामेका विचारूंक जाय बाबा तूं कामांत न्हू तूं बायलेक कशी म्हणून ती कशी बोगडां विचार ती बायल खंय येतली नॅचुरली आनी सांगतली आणि एक दाटलो जाल्यार शी विल बी ड्रॉन शी इज नॉट गेटिंग फ्रॉम द हजबंड शी इज गेटिंग समबडी एल्स डाऊट येयलो गेले तुजे कुटुंब गेले तुजे कुटुंब डाऊट येयलो कित्याक जावं बरो बावोजी तो जावं बरो तो देर जावं बरो कोणा कडेन कित्याक गो म्हाका आयकना ही हॅज नो टायम टू लिसन टू मी आवर वायफ हॅज नो टायम टू लिसन टू मी म्हाका आयकूंक टायम ना बायलेक जाल्यार कितें करतली बायल त्या गो कितें करतलो तो पियोन येतलो कपाच नाजाल्यार आनी कडेन खंय वयतलो येस कितली केस्तांव पळया व्हेरी इम्पॉर्टंट द फोर टायप उडास तोरा
उडा असतोरा physical union is last. Physical union is last. I'm here today, happy priest. I don't have physical union, but I'm very happy. I do not masturbate, but I don't release. I'm very happy here. अहो कोणली तुमका सांगते सकाळमध्ये रावण घेऊन कोणतो भाव असलो आय डू नॉट वॉच ब्लू मूवीज आय डू नॉट आणि इवन इफ इट डजंट अफेक्ट मी आज अफेक्ट जाय ना हियर आय एम लिव्हिंग एक्झाम्पल सो नॉट द फिजिकल इज एव्हरीथिंग नो हियर आय एम म्हाका स्पिरिच्युअल युनियन आसा हांव मागता म्हाका फ्रेंड आसात फ्रेंड्स आसात फादर्स आसात इंटरेस्टेड टीम आसा आनी ताचेर मागणी करता स्पिरिच्युअली ऑल्सो सायकोलॉजिकली माझा बेस्ट फ्रेंड असा फादर क्रिझॉस्टम तो येऊच असलो आम्ही केन्ना येताना सांगता येता श्रीलंका सांगता गेल्ले ही इज ऑल्सो सायकोलॉजिकली विस्टे आणि हांव ऑल्सो इमोशनल म्हाका आसा हांव ऑल्सो म्हज्या कुडी रक्त म्हणजे कूड आसा हांव फोन करचे बाबा आज म्हाका मस्त बेजार जाला रे आज म्हाका पुरो जाला पयले म्हाका अशें जाला ये तूं वचया सो दर्या येर वचया दर्या देगेर बसया आमी एकामेकाची आमची बोगणां सांगया हू इज देर अदरवायज फॉर मी हांव खंय एक चोड वागडेचेर गेल्यार मिसअंडरस्टँडिंग जाता खोबरो जातात खंय एक कुट मावसान सांगलेले कोण फिरगजांत एक्विजिशन चोरी जाता देखून प्रिस्ट फ्रेंड म्हाका आसा दॅट डजंट मीन वी गो फॉर होमोसेक्शुअल फिजिकल वचना आमी हो नॉनसेन्स वी आर हॅपी प्रिस्ट ही इज ऑल्सो डुईंग वंडर्स इज डुईंग तो वयता रेतेर दिता आमी कितले आपोर भायर सो प्लीज कीप इन माइंड तर हर एकल्या गो बायला उडा आसतोरा एकामेका तुमी ही चार संगती नाजाल्यार तुमच्या कुटुंबांत तुफान उरतलें तुमच्या कुटुंबांत सायक्लोन उरतले तुमचे कुटुंब नो अंडरस्टँडिंग आणि देखून कितें जाता मोस्ट 99 म्हणटात मे बी लिटल एक्झॅजरेटेड सायकोलॉजी प्रमाणे प्रॉब्लेम्स का जाला सुरू जावचे बेडरुमांत ते भायर सांगूंक जायना जगन पडचे गोपाल झगडता ती गोपाल सासूमाय मदीं पडली आम्ही झगडून बरें ही सून येयल्या पळय म्हज्या पुताची केस्तांव करता वय सासूमाय करती सासूमाय मदीं पडली आनी नणंद आयली यो देवा हांव कितल्यांक गोगडे बरें करना हांगा ही पळय गोपाल झगडतात कितें खबर आसा वॉट इज हॅपनिंग देयर मायो सुनो ऐका माय सुने प्रॉब्लेम म्हणजे कशें जाणा तुमी मायसून प्रॉब्लेम म्हणजे कशी जाणा हांगा मायसून आसल्या सांगा हा गांव माती सांगा कितें जाणा तुमकां ते जवळ पूत कितें आसलो स्पेशली मालगोडो या निमाणो जाल्यार बसतो प्रॉब्लेम खूब प्रॉब्लेम ते जवळ पर्यंत कितें करतालो तो मम्मी 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 म्हणटालो काजार जाता आमचे काजार जाल्यार कितें जालें बायल आयलें न्हू डार्लिंग 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 सुरू केलें डार्लिंग डार्लिंग मागीर कितें जालें अरे हे जवळ काज जावचे पयलें केन्ना मम्मी 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 म्हणटालो आतां डार्लिंग डार्लिंग म्हणटा न्ही इनसेक्युरिटी जाले तिका इनसेक्युरिटी भितरले भितर कांतो लागले आता कितें करतली ती पूत आसोंक जायना तिचो पूत तिका सुनेक अयो सून येयलो पळय अयो सून येयल्या उपरांत म्हजो पूत इतलो बरो आलो मम्मी मम्मी म्हणून कापड हाडटालो आतां कापड हाडिना सुनेन लावन दिले दिसता हा पयले म्हाका एक चेन म्हण हाडटालो आतां चेन हाडना सुनेन लावन दिले दिसता हा पयले म्हाका नेकलेस हाडटालो आतां सुनेन ताका खाना पुंकली दिसता हा घे वो पूत कोणाचें आयकतालो पाप मायचे ऐकल्यार बायलेक जायना बायलेचे ऐकल्यार मायक जायना हो कपाचे करून बाय वयतालो हो बाबा पूत इतलो बरो आसलो काजारा पयले आतां पळय सून पांयां दवरल्याचेर पिवंक लागला तूं घरान घे नाल्या ते गाच ह्या मायसुनाचे प्रॉब्लेम जावचे देखून माय सुनान सांबाळा तांकां सोडा जेजू म्हणटा काजार जाली ती अहो पळय सोडटली आनी एक व्हरतली यस ती एक कोरतली दॅट फ्रीडम यू मस्ट गिव्ह टू देम ओके देखून आता काजार जाले एक कोटाचे समजले की ना स्पिरिच्युअल युनियन सायकोलॉजिकल युनियन इमोशनल युनियन देन फिजिकल युनियन म्हजी बाब आनी माय हात घरा दोगांत आसा म्हातारी हांवें केन्ना म्हजो बॉम्बेचो भाव म्हणचे माय तू येवन एक महिनो एक म्हणजे रेस्ट घे म्हणजे बॉम्बे ये पुता तुम्ही भांगाराचे शीत दिल्यार म्हाका हांव येना म्हज्या गोवा सांगात रावता आनी तरी बसून उलोवचे पडयचे दोगांय अयो उलोवची कोपरो आनी पुराय आमी अयो आतां नवीन काजा जाले बरी नवीन काजा जाले बरी यस मस्ट लर्न फ्रॉम देम नवीन काजा जाले बरी उलोवचे आणि खंय आमी पुता आनी बाबा उलयल्यार कितें रे वोट जालो म्हणून बाबा उलयताय हांव आसा रे माय बाबा जालें ती कितें कितें उरोवं तांचे मदें यस फिजिकल कांय ना आतां
but psychological, spiritual and emotional union things is atyasa. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. नगर जेजूच्या नावे उपकार मागता दादल्यानो तुमच्या बाईला समजून घ्या. डोंट जस्ट रिॲक्ट. तू म्हणू नका. वेट, लिसन व्हॉट इज हॅपनिंग टू यू. तर ऐका इम्पॉर्टंट कितें बघता तुका. तू बायले विसरणार आणि बायला कोण विसरतलो. तुझी बायल सोबीत कापड नसल्यार एप्रिशिएट तू करणार आणि कोण एप्रिशिएट करतलो आणि एकलो एप्रिशिएट करतो अशी पळय ना एप्रिशिएट युअर वाईफ. तुझ्या बायले बरें रांदले म्हळ्यार एप्रिशिएट. बरें जालां गो तुवें रांदलें. आज एक मूठ चड जेवलो सांग. शी इज सो हॅपी. कितें जाय तुजें भांगार जाय तुका. चेन जाय तुका ना. शी वॉन्ट्स गुड वर्ड. सांग तिका बायलेक तू पळय म्हाका भुरग्यां दिला. तू एवढं आसूंक जाय. नेवर कंपेअर युअर वाईफ टू एनीबडी एल्स. ओढ चूक एक पोळ काजा जालेली उडा सोरा. तुझ्या जिवितात देवान मांडून दवरली तीच बायल तुका आणि बायले तू उडा सोर देवान मांडून दवरली तीच गोवतो. नो आय मेड ए मिस्टेक. तू काजा जालेलें. I made a mistake. That man is so nice. My husband is not good. You should be like him. Don't compare. Your husband is something. Your husband is special. Don't compare your wife to somebody else. Your wife is something special. God has created for you. For you. Important it is. मैं लास्ट कितल्या करचे कष्ट घ्या. हांव चूक केली काजा जावन घेवन म्हाका सुमार सेरी खायल्ल्यो ते बरे आसलेले. देर इज नो परफेक्ट मॅन. देर इज नो परफेक्ट वाईफ. प्लीज देर इज नो परफेक्ट. पयसुलो गुडो कसो दिसता. पाच्चो दिसता. बगले नायल्या रे कुसुल्लें दिसता. पयसुलो गुडो कशी दिसता. पाच्चो दिसता. सोबीत दिसता. आणि बगले नासतना कुसुल्लें दिसता. देखून कितें जाता जाणा 3 स्टेजेस जातात. 3 स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड रोमॅन्स फेज. काजा जाल्यार स्टार्टिंगार ओ डार्लिंग हनी ओ विल गो आवय आवय सीट आवय डार्लिंग हनी सकळी म्हणटात युअर लुकिंग नायस यू विल गो युअर नाय. मागीर थोडे दीस येता आसतना कितें जाता ह्या वाटेन पळयता. फर्स्ट यू सी दिस. थोड्या दिसांनी आणि एक साईड दिसता. खाली साईड वीकनेस, टेम्परमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन. थोड्या दिसांनी ताका स्कॅफोल्डिंग फेज म्हणटात. स्कॅफोल्डिंग म्हळ्यार घर्षण जावचें, चिक्कार जावचें. हर एकला जाला. हर एकला ते जाता. हर एक रितीन जाता. हांव जस्ट गिव्ह द एक्झाम्पल. देखून मॅरेज प्रॉब्लेम कोर्टांनी वचनात रावा. काउन्सिलिंग नीडेड. मॅरेड कपल्स आसतना इम्पॉर्टंट स्कॅफोल्डिंग जाता. अयो जगणे आता उलयले पहिले खरी एक उतर बरें दिसताना आता बरें ना. उलयले नंतर राग येता. कितें म्हणलें राग येता. ऑल अनदर सायड वीकनेसच पळयता. मागीर दीस वेताना थंयसर ट्रू जॉय फेज म्हणटात. एडजस्टमेंट जाता. एडजस्टमेंट. फर्स्ट रोमॅन्स फेज पुरा ग्लोमी बरें दिसता. सेकंड फेज इज घर्षण स्कॅफोल्डिंग फेज म्हणटात. घर्षण पण जावचें. थर्ड फेज कॉल्ड ट्रू जॉय फेज. सिंपल एक्झाम्पल आय गिव्ह यू. गिटार शिकचे. कोणा गिटार कोपरायला. गिटार फास्ट स्टार्टिंग येताना पळय सगळं दीस ग्रिंग 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 झिंग 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 झिंग. मागीर कितें जाता बोटां दुखतात. रगत येता. नाका समजलें. मागीर वन्स यू लर्न झिंगी डिकी सायकल शिकचे. सिंपल एक्झाम्पल आय एम गिविंग. मागीर काय येता सायकल शिकचे. फर्स्ट सायकल शिकचे 24 वरां 24 सायकल 24 सायकल 24 सायकल. मागीर काडले. मागीर ये प्याला प्रांत बरें पुसून दवरलें. बायक घेता आसतना हांवें फर्स्ट बायक घेताना तशें केलें. हांव कितें दिसा ती 4 पटी पुसतालो. 4 पटी 5 पटी पुसल्यार पुसलें बायक बरें कर सगळी कर. एक कितें गेरो एक कितें पडलें लायन अयो मागीर थोडे दीस गेल्या उपरांत कोण पुसता. म्हयनो गेल्यार पुसना. म्हयनो गेलो तेंच. म्हयनो गेल्यार पुसना तेंच. फर्स्टाक बायक खंय रायड स्टार्टिंगार तरणाटे म्हणणार हे. मागीर तेंच पडलें. दीस घेता. मागीर एक जाल्या उपरांत गज पडटा आसतना पुसून दवरता. सारकें गज पडतना व्हरता. तुमी कार घेता तशें न्हू. फर्स्टाक कितें घे जेन्ना कितें गेलेलें आवय
सो नाईस. मागीर डिटी नाव टुमारो विल सी गेला. मागीर हे करता देखून स्कॅफोल्डिंग फेस म्हणटा ताका. ट्रू जॉय फेस. तशेंच काजारी जोड्यामध्ये जाता. फादरीपणा तशें जाता. म्हज्या जिवितांत फर्स्ट फादर जाल्यार आवाज गेलो, ओ बोना फादर कितलो बरो, तसो शर्मा कितलो बरो जाता, भारी मोगाड. 1-1.5 महिना 2 महिना जाता हे कितें रे सांगता रे शर्मा रे. अय्यो बोरे ओ फादर कितें रे गेलेले नाका. बट आफ्टर सम टाइम 500 महिना जाता एडजस्टमेंट. ओके क्लियर नो. लास्ट एक्झाम्पल दिता कोण न्ही म्हज्या डॅडी मम्मीचें हांव एक्झाम्पल दिता. आमच्या परमिशनसान आयला हांव सगळ्या म्हज्या डॅडी मम्मी कशें अरे एका काजरी जोड्या समजून घेवच्या प्लीज. वॉट इज हॅपनिंग इन युअर लाईफ. वॉर कितें तें जाता तुमी समजून घेवच्या. एक्झाम्पल दिता हांव डिटेल. म्हजे डॅडी मम्मी म्हजी मम्मी म्हजी माय ओड मायक म्हळ्यार बापूच्या बायलेक देडी रावलेली आनी म्हजो बापूक देडी रावलो. देडो देडी काजार रावल्यार शिकप विकप काय ना कमी इम्प्रेशन ताणें आनी पडयले लव पूण चीट गिट पुरो फोन पिन कर काय ना त्या टायमार काही काय ना 49 इयर्स ते जाले. आता 50 इयर्स जाता सेलिब्रेट करचे म्हण आसा म्हाका. म्हज्या डॅडी मम्मीचे 50 इयर्स जुबली 2006 जाता. कशें जालें बाबा के काजर जावच्या काजर करच्या की उलयले के पुता काजर करचे मौरीस म्हणून मौरीस चोडू सोद्या चोडू पच्चेन स्वच्छ नाका तुम्ही काजर घातर राव त्या क्रिस्टिनाकडे ते काजर जाता. कोण रे क्रिस्टिन देडी रावले झाले. म्हजो भाव आसा म्हजो भाव आसा आयकता काजर जाल्या माय म्हणटा स्टार्टिंग अरे म्हजो बाब इतलो मोग करतालो खंय मायसो इतलो मोग करतालो. हे तू काम कर नाका ओड माय तेगा आसले जावो वडा भावाची तेगा ती करू दी तू ना तू राव काम करूंक दिना लोक. आणि म्हणजे घर काढा म्हणल्यार मँगुराक आता तेन्ना 4 तास 4 आवर्स जर्नी तितले पयसतान आनी पिक्चर लागून अप्रूव जालो आपले फाटी अप्रूव स्टार्टिंगाक. मागीर कितें जालें थोडे दीस गेल्या उपरांत म्हजो बाब म्हज्या मायचेर इतलो दूब आवतालो गे. माय म्हणटा आता थोडे फाटी दोळ्यांनी दुखां काडटा माय. इतलो दूब बाव जालो की मायकी छाटयांनी मारतालो गे. आणि एक दीस माय म्हणटा शेतांत गाड्यांक काम करताले ते माय ते दोपऱ्या केन्नाय ते नाटीचे नाव लावचे काम करून नाटले मायने ते करचे पडले माय बाबान करून गेले माय. आणि ती पाप मोठवी म्हजी माय निमाणी तितलें काम करूंक तिका कळनाटलें जाल्यार ती करतना ते सारें घालचें आसलेलें. एकलो हिंदुवाचो कोस्त्यालो ताका मात रावन सारें उडय म्हणल्या की म्हज्या बाबा तितल्या लोकां मुखार येवन मायक कोट घाल्ली काय माय तित्त पडली गे. आतांय दोळ्यांनी दुकान काडटा तितलो दुबावी जाल्लो म्हजो बाप. उपरांत फर्स्ट फेज रोमॅन्स फेज पिक्चर दाखोवचे पिक्चर बरां करचे पळया रोमॅन्स फेज कशी पळया. उपरांत स्कॅफोल्डिंग फेज घर्षणाचे दुबावाचे येयले. उपरांत हांव म्हजे व्हडले बहीण सरला असं तुमकां सांगले मेला पाठ जाला. त्या उपरांत हांव म्हाका बुद्धी प्रकाश पाटी येता. हांवें केन्नाय पळोवना म्हज्या बाबान म्हज्या मायक मारलेले. म्हज्या बाबा खंयची पियोची जावं खंयचीच सवय ना. 2 फावटी पळयला मायकडे राग आना राती न्हिदताना आसतना जेवण आसतना न्हिदलो भुरग्यापणार. आमी भुरगे उरताना मागीर ना 2 फावटी पळयला तितल्याच नाजाल्यार केन्नाय म्हज्या माय बाप झगडले पळोवना. थोडे फावटी उतर जाताले तांचे मध्ये भुरग्यां जाताले पूण ओके एडजस्ट जाला. तितले एडजस्ट जाला आतां इतले वर्सां ती सांगात जी येता ते म्हजो बाब वचून रान्नी तेवढ्या ते रावताना माय कळटा बाबा कितें जाय म्हणून. अरे ताका तेल काडून दी तो आयला तेल म्हणटा माय तितले वता एडजस्टमेंट ताका ट्रू जॉय फेज म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. ये देवा टाइम जालो रे बाबा. देखून ऐका गो बायल प्लीज डू नॉट आर्ग्यू. आर्ग्युमेंट स्पॉइल्स या घराक उजो लायता. कितें आर्ग्युमेंट जावचे जाणा तुमी कितें जाणा तुमी आमकां 4 इगो स्टेट्स आसात. हांव मोठ्यान बेगी सांगता हांव समजून घ्या. हर एकलो मनीस काजर जावलो काजर जायनातलो फादर आल्या तुमी हर एकलो 4 इगो स्टेट्स म्हणटात. ऐका लागोना पण सायकोलॉजी असलेले आय एम ओके यू आर नॉट ओके. फर्स्ट इगो म्हळ्यार हांव तू बुद्धवंत हांव तू शाणो हांव तू आय एम हांव आणि हांव तू हुशार तू यू शट अप
यू शुड डू व्हॉट आय से. तो सोला दादलो मिळाते बाईले तसे सांगाते गत झाली. आय एम ओके यू आर नॉट ओके. सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स म्हणतात का आपण आम ओके यू आर नॉट ओके म्हणून फर्स्ट पोझिशन म्हटलं. समजा आम तुमका एक्झाम्पल देना हांव सर कित्याक वेळ जालो आमकां त्या खातीर एक्झाम्पल देना. तो कोणाक आयकना आपणाचेच उलोवचें मिटिंगांनी आयल्या तशेंच आपणाचें. सो सजेशन दितलो इट हॅज टू बी कॅरीड आउट. नो हो अदर्स विल बी एंग्री विल वॉक. सुपिरियर कॉम्प्लेक्स म्हणटात. ओनली एव्हरी सिंगिंग पूण आपणाचें आपूण आपूण आय प्रॉब्लेम. सेकंड पोझिशन असलेले आय एम नॉट ओके यू आर ओके. म्हाका काही कळना म्हाका खबर ना तुम्ही सांगा म्हाका कळना म्हाका जायना म्हाका बेग दिसता नर्वस जावचें. तो जाल्यार मनशांक तांकां म्हाका जायना म्हाका कळना म्हाका जायना. इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स म्हणटा ताका. इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स. म्हाका कळना आय डोंट नो आय कॅनॉट. तांकां नर्वस जाता. तांकां लास्टाक वास सापून दिले अरे प्रार्थया म्हणटा तांकां कथा तुका प्रार्थया म्हणटा. हांवें खंय वचून घेतना पांय खडो 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 जाता आनी ते वचून घेतना बुकूच लावता. इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स. दे कांट फेस इंटरव्यू. दे कांट फेस कोणाची वेळ रावंक जायना. ते इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स म्हणटात. आय एम नॉट ओके यू आर ओके. फर्स्ट येता. थर्ड पोझिशन इज आय एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके. आय एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके. म्हाका खबर ना तू काय खबर ना. बूम. पेसिमिस्टिक म्हणटा ताका इंग्लिशात. पेसिमिस्टिक म्हणटा. सगळे तो मनीस केन्ना इम्प्रुवमेंट जायना केन्नाय करना. कितें मिटिंगार चिंतया फादर बनाक रेते रे गाडी हांगा सर नाक रे वगैरे रे रेते रे आमकां काम करता जाताना तो पुरो जाता 7, 8, 8:30 म्हणसर सकाळी 7 सवंग गेल्यार राती 8, 8:30 म्हणसर ड्युटी आसा. ताचे उपरांत रेते रे वगैरे रे तू काय नाका म्हाका रे तोंडा बूम सांगा नाका तू काय नाका म्हाका बूम बूम. फुटबॉल मॅच दवरया रे आमी ऑर्गनायज फुटबॉल मॅच तुका पाय दुखले रे म्हाकाय पाय दुख नाका रे वगीत हाडून घेवचे झगडे बिगडे जाता तू काय नाका म्हाका नाका बूम. एनी सजेशन घे तू काय नाका म्हाका नाका बूम. दिस इज पेसिमिस्टिक. थर्ड पोझिशन. गो बायलांनी पळोवंक जाय हा इन विच गोष्टी यू आर इन. हा व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही गो बायला पळोवंक जाय खंयच्याय गोष्टीत तुम्ही आसात न्हू दॅट्स वेर द प्रॉब्लेम इज. आणि ते मनीस जायना आर्ग्युमेंट जावचे ताका जिद्दी जावचे ताका. नो आम ओके चिंत्या आम ओके यू आर नॉट ओके बायली आसा आनी गो आम ओके यू आर नॉट ओके म्हणटाले ते परता मा तू हे म्हणटाले आम ओके आम ओके आम ओके म्हणटाले झगडे जाताले. डजन वर्क. ओके दॅट इज वेर यू टू चेंज. थोडे वेळ जातले म्हणटा आय एम मॅन. मग कोण सांगू म्हाका तू बायल तुम्ही बसचे थंय सकल थंय बसून जाय. अरे ते म्हणटा हांव तुजे भशेन शिकला इल्ले चड शिकले हांव तुजे चड करता हांव गेले प्रॉब्लेम. सो बी केअरफुल. हांव जस्ट तुमकां क्वेश्चन करचे कितें कितें प्रॉब्लेम जाता म्हणून. देखून लास्ट पोझिशन इज कितें आम ओके यू आर ओके. करेक्ट. आम ओके यू आर ओके. पॉझिटिव्ह सेल्फ इमेज म्हणटा ताका इंग्लिशान. पॉझिटिव्ह सेल्फ इमेज. पॉझिटिव्ह सेल्फ इमेज म्हणटात. आम ओके म्हाका थोडें कळीत आसा तू काय थोडें कळीत आसा. हें कितलें वन हें कितलें हा कोणे म्हणे दोन कोणे म्हणे दोन कोणे म्हणे दोन. यू कॅन सी एज 2 or you can see as 11. 11 ना हा मोड ना म्हाका दाखयता 11 ना हा हे गेले 3 करियर 111. व्हेरी इम्पॉर्टंट सी. यस दोग मनीस आय एम ओके यू आर ओके पोझिशन मेळटात 11 जणांचे काम करियत. मॅन इज सो शार्प मॅन इज सो गुड. दोग जर हे कामाचे मेळ्ळे 11 जणांचे काम करचे. स्वत तुम्ही सर्कस पळया. सर्कसान मनीस कितलो शार्प आणि कितलो हुशार आहे ते देवड्या हस्तीक जाय जाल्यार बरी चलयता तो. त्या हस्तीन हे पाय जालो वच्चेच हांवगा जाय जाल्यार चलयता. ते देवड्या वाघाक सिंहाक टेम करूं शकता तर मनुष्य कुटुंब जिवीत बरोवंक जायना. हियर इज अ प्रॉब्लेम. हाऊ इट्स टाइम. देखून केन्नाय आर्ग्युमेंट करात. यू फाइंड आउट ऑल ऑफ यू प्लीज आणि एकामेका हेल्प करात. तुम्ही कुटुंबात एका वेळेस झगडे जाताना तुम्ही बाहेर कसं रे तू तशें करना म्हणा नाका. फाइंड आउट वेर दे आर. खंयच्या पोझिशनांत आसा फाइंड आउट करा. तू मागणे करना तू न्ही राव हांगा प्रॉब्लेम आहा राव मागणे करूं जाता
Here is the problem here. Important every couple to think. You could argument करना आते आणि त्यांना जिद्द करणार ते आणि हर एक मनुष्याचे एक एक्सपेक्टेशन असता बायल चिंता गोवा सांगले बरं ऐकायचे पुरा पैसे फिक्सड घालीचे भुरग्यांक दूध दवरीचे आमचे वेळेक लहानशे घर करीचे रशीद जायचे सगळे गो चिंता ना म्हणजे कुटुंबा पळायचे घर आणि एवढी बांधीत आम्ही स्टेट्स आवश्यक एक्सपेक्टेशंस when they don't tally that's where you get into trouble. देखो कार्य करने एक्सपेक्टेशन सोड जाए forget about expectations, sit down together, talk to each other, then you will have a happy married life. Last year भाई डिस्प्लेसमेंट करना है करना है डिस्प्लेसमेंट ऐकाल तुम्ही ऐकाल हा डिस्प्लेसमेंट अरे अहो जस्ट एक्झाम्पल सांगता एक पुढे बघा का ना आता कोणाक हिंत करचे नाही का डिस्प्लेसमेंट कशी करची मिळणार आहे एका कंपनी असते तसं धनी असतो ताका लॉस लॉस सिलेक्शन ताका कस्टमर सोल्यार तो कस्टमर येता है हे ना देखो तो कितें करता ओनर मॅनेजर यू आर गुड फॉर नथिंग यू आर फेलो दॅट फेलो इस फेलो मॅनेजर सोले मॅनेजरान ओनर सोडून जाता कामांडे काढना तो येऊन करा बाईले देवा खंय मेळ्ळी म्हाका अयो तू कितें आयली अयो देवा बाईले गोवा सोडून जाता भुरग्यांक भुरगे न्ही गोवाचो राग कोणाचेर काडलो भुरग्यांक माईक सोडून जाता ती वचून सुण्या हाजे कोण घालता आमी व्हेरी इम्पॉर्टंट तुझ्या ऑफिसाचे टेन्शन बायलेचेर काड नाका या कितें सांगलें तुझे सासू माचे कितें घरा जगलें हाचेर काड नाका नो डिस्प्लेसमेंट प्लीज नो डिस्प्लेसमेंट हांव खूब सारा बसताना पळया एकलो मनीस येता तुझ्याले तो राग आनी एक लेतर काडल्यार अरे बाजाराची येता फादर बरोबर ते फिरकेचें अशें जाता म्हाका फिरकेचें कितें जाता मीन व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कंट्रोल फिलिंग्स खंय तूं काड नाका कितें जाल्यार तुवें काड नाका इम्पॉर्टंट टू नो डिस्प्लेसमेंट करचें ना थोडे बडी कितें जाता फिरकेचें ते एका मनीस कितें मिसागेनांतल्याक वय बाबा तुमी मिसागेनांत बरो ना ताका दोन उतरां काडूं का कितें रे मिसागेना कित्याक ते भुरग्या बाव कांय करना तुका मॉर्निंग करना आनी एक मनीस चिंता तूं आयलो अबुधाबीच्यान तूं आतां ताचे लागून कितें आयलो म्हळ्यार ये देवा हांव कारवा अबुधाबीन तुका मेळूंक गेला फादर कितें अशें चोवूं लागला देखून कितें करचें राव हा भितरेचे कंट्रोल हासचे रावचे एक मिनिट तेणी कम बॅक हो अबुधाबीन आयलो व्हेरी गुड वेलकम दिस इमोशनल कंट्रोल डिस्प्लेसमेंट करचें ना डू नॉट अलाव इट टॉक शेअर अँड इट विल बी सॉल्व प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड अयो वॉच बंद करी वॉच बंद करू कित करू झालं देखो उपकार करणे आता ऐका लास्ट एक क्वेश्चन असा अबाउट प्री मॅरिटल सेक्स का जरा पहिले हांवें त्या स्त्रियेकडे संभोग करियते ना करियते कित्याक का जरा पहिले का जरा भायरी नॉट अलाउड यू नो वाय का जर जावन आसा एक कमिटमेंट का जर जावन आसा एक आमी दिवची ती भास प्रॉमिस तूं त्याच बैलाडे का जर जाता जाल्यार तूं पयलेच तुजें जाल्यार का जर रातीक भेट तुका दिवच्या कितें आसा वॉट इज दॅट यू गिवन बिफोर ओनली देखून आमी म्हणचे केन्नाय शिकून दिताना दोन रिती आत्मगाच्यो न्हू तुमी का जर जातात की रेस्पेर जातात ते पुरो लागतात तुम्ही का जर जातात की रेस्पेर जातात थोडी पहिल्यांदा का जाता जातात रेस्पेर मध्ये जातात थोडी रेस्पेर जाऊन का जावचे असतात सी nuptials and wedding very important in the invitation also be careful don't put any words every word has a meaning पहिल्यांदा वेडिंग झाले असतात का झाले असतात मागीर रेस्पेर जावच्यात नो कित्याक पहिल्यांदा प्रेग्नंट जाल्यार कितें करताय तूं का जराक आतां 6 महिने आहात एक वर्ष आसा पहिले प्रेग्नंट जाल्यार कितें करताय तूं एबॉर्शन करताय एबॉर्शन केल्ले ती गर्भवती पिशवी असलेली ती जीव त्यांच्यासाठी स्मशान करणं सिमेट्री करणं का जाता नो नो पर त्यामुळे हांवें सायकोलॉजिकल युनियन स्पिरिच्युअल युनियन अँड इमोशनल युनियन येस
बट नो फिजिकल युनियन. कितलेशे पसरून पडलेले आहात जे कोण चेडू केन्ना आश येता पुरो ऐका दादले ऐका बायल म्हणजे ऐका ना काना की बोट घाला हा बायल म्हणजे काना बोट घाला. दादले मनीस केन्नाय पळयतात ऑलवेज इन अ डिफरंट वे. ते पळयले क्षणी इमिडिएटली चेडवाची बॉडी पळयतात आणि इमिडिएटली सेक्शुअल. सिग्मंड फ्रॉइड म्हणलो सायकोलॉजिस्ट. यू रीड हिज बुक्स. सिग्मंड फ्रॉइड म्हणटा तो म्हणटा द मॅन इज ऑलवेज इन द सेक्शुअल इम्पल्स. सेक्स पळयता पूण आता बायल मनशा काना बोट घाला हा बायल मनशा ऑलवेज नेवर लुक एट सेक्शुअल थिंग्स. दे लुक एट ऑलवेज अफेक्शन. मोगाक लव कमिटमेंट रिकॉग्निशन वॉर्मथ एम्ब्रेस दॅट्स वर दे वेट. आणि ते दिवचे खातीर दे गिव द बॉडी. ही सारा खंयची चेडवाक काजारा पयले काजारा भायर दिलेले ही सारा डिड ही एन्जॉय फिजिकल नो. He gave me affection. He gave me recognition. He gave me love. He gave me really understanding. My husband did not get, so I went. Yeah. पण हे सारा तुम्ही कोणी बाहेर म्हणजे तुम्ही चेक करा तुमच्या नो नॉट फॉर सेक्शुअल प्लेजर यू आर गॉन. तुम्ही सेक्शुअल प्लेजर खातीर गेले नाही. तुम्ही गेले आता तो मोग दिला तुमका रिकॉग्निशन दिला तुमका अंडरस्टँडिंग दिला देखून तुझ्या गोवात मेळो ना देखून ती पडली पासाम या मनशाची मेळो ना देखून पासाम पडची. देखून इम्पॉर्टंट तुझे काम ते रिकॉग्निशन इम्पॉर्टन्स लव्ह अफेक्शन दिवचे तुझे काम. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. लास्ट फादर योजनाकडे चेक केलंय. प्लीज प्लीज all the couples must learn natural family planning. हर एक कपलाने नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग शिकून जाई. मिस्टेक करणार बिकॉज रिस्पॉन्सिबल पॅरेंटहूड म्हणतात का तुम्ही झाले भुरग्यांचे पाडपाड सोपाट एका पाठी करून घेऊन ताका सारखे शिकप देऊ का सारखे वाटे वाडू का देखून स्पेसिंग गरजेचे. एका भुरग्यात आणि एका भुरग्या बरोबर मोग म्हणू का देखून स्पेसिंग गरजेचे. देखून कॉन्ट्रासेप्ट इज नॉट अलाउड पूण नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग इज अलाउड. देखून फादर येवचे सांगतो म्हाका उलयतालो इंग्लंडांतल्यान कोणी ग्रुप येतात तांकां शिकोवच्या प्लीज कम कपल्स हे या आणि शिका. मिस्टेक करनात ओ आमकां भुरगे नातले एबॉर्शन करूंक वचनाकात पातकां पडनाकात ओ टू अर्ली वी गॉट सो गो टू इंडिया गम अबाउट नो 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 नो. लर्न नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग. स्वाभाविक गर्भ नियंत्रण नॉट आर्टिफिशियल. प्लीज आर्टिफिशियल नहीं आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन नहीं आर्टिफिशियल फॅमिली प्लॅनिंग नहीं वो नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग. ह्युमन हेल्थ एक एक एन्सायक्लिक मेळटा पत्र मेळटा तांचो डिटेल एक्सप्लेन केला. आमी क्रिस्तांवांनी नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग करूंक जाय. प्लीज सो ऑल द कपल्स प्लीज मस्ट लर्न प्लीज अँड डोंट मेक मिस्टेक. भुरगे जाले बेगी एबॉर्शन वचनाकात आणि कितें भुरगें जावं ना. प्लीज लर्न इट. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. दुसरें घेवंक टायम ना म्हाका. नाका आनी अटी पळया केन्ना देव दितना अवकाश दितना. लास्ट मात एक म्हणटा हांव इनर हिलिंगा विशयान एक शब्द इनर हिलिंगा विशयान. इनर हिलिंग ताका फिक्स टायम ना. हे शिका वाटेर आसतना आसतना बसार पयन करतना ऑफिसांत आसतना ते सगळे करूंक 24 hours यू कॅन डू इट. यू हॅव टू डू इट. इनर हिलिंग काल तुमकां शिकयला हांवें. सुरू करा डॅडी टॉम. थँक यू जीसस. प्रेज जीसस फॉर माय डॅडी. थँक यू जीसस. प्रेज फॉर माय डॅड बिकॉज ऑफ हिज आय वॉज बॉर्न. थँक यू जीसस डॅडी. प्रेज जीसस डॅडी हांव फर्स्ट टायम ताका रिकॉग्नायज केलेले. थँक यू जीसस म्हाका ते वाडयले. डॅडीन म्हाका मारलेले जावं परत शिक्षा दिली. डॅडी म्हाका ते मारले शिक्षा दिली आज पळय म्हाका अशें जाला. इन द नेम ऑफ जीसस आय फॉरगिव्ह यू. त्याचे उपरांत ताचे जावं परत मेलो त्याचे फ्युनरल कशे कशे जाले त्याचे महिन्याचे मीस एव्हरीथिंग जस्ट गो ऑन कीप ऑन थिंग इन प्रायज टू. त्याचे उपरांत अवेक आणि आय वॉन्ट यू टू ऑल अशें करचें. हांवें अशें केल्लें. हांगा तुमकां दिल्लेलें सेक्शन तुमकां उगड आसा न्हू तुमकां 0 to 9 months डिलिव्हरी बर्थ 3 to 3 years. तुम्ही एक डायरी करूंक जाय कॉन्फिडेन्शियल. गोवाक बायले दाखयनात आतां गो बायले दाखयना बायल गोवाक दाखयना कोणा दाखयना. कॉन्फिडेन्शियल प्रायव्हेट डायरी करा. 0 to 9 months कितें कितें जालें जस्ट बरया. जस्ट रायट. यू विल डिस्कवर त्या 0 to 9 months आवयच्या गर्भांत आसतना कितें 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 जालेलें यू विल डिस्कवर. ताचे उपरांत डिलिव्हरी बर्थ चेडवार आनी एक चॅप्टर बरया तुमच्या विशयान.
तेजे उपरांत 0 to 3 years किती किती जाल्यार तुम्ही बरयात. तेजे 3 to 6 years एक चॅप्टर बरयात आणि ते एक डिस्कवर करतना आणि इन्ना हिलिंग करात. देयर इज नो फिक्स टाइम प्लीज. आय टेल यू प्लीज, तुम्ही इतल्या सोडले रिट्रीट इतल्यार काबार जाली. इन्ना हिलिंग जाऊ ना, हाफ डन. सगळ्यांनी प्लीज लर्न. हांव आसा आनी कितें खंय तुमकां कळोवंक ना, प्लीज आस्क मी. शिकात. आज हांव तुमच्या मुखार आसा. एका वेळार हांव सेक्सच्या सिनांत आसलोलो, मास्टरबेशन सिनांत आसलोलो, हांव इतलो कुसरो आसलोलो, हांव विकेड आसलोलो, हांव हिपोक्रेट आसलोलो. आज जेजू मुखार प्रामाणिकपणे उबा रावला इज ओनली बिकॉज ऑफ इनर हिलिंग. इनर हिलिंगा खातीर म्हाका स्क्रिप्चर तुमकां लावले फ्रॉम हेवन म्हाका दिला हांवें. हे हांव पयलें रिट्रीट दितालो. बायबल सगळो बायबल तुमकां रिट्रीट दिवं येत. नो पॉइंट. येस, वर्ड ऑफ गॉड जाय, पूण did not change me. When I inner healing kele, then I was changed. I could control my masturbation over completely. Was anger, hot temper, totally gone. Maka kita bida completely gone. Mood is onche, patience kita ela. Waje spirga je minta maka ita dapur. Father, ikra osa pati maka tu sovan darle la itlo tumi ragista le. Hata kush father itle patience aile. Yes, I am the witness baba. Waje firgas garat. Tumka tu sovan darle la ne. मारूंगा प्रयास करा. Inner healing. All of you do the inner healing, please. You will be totally healed. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. उभे राहूया. वेळ झालो देखून आता आम्ही आराधन करूया ना. बस आम्हाला वेळ झालो. 10 o'clock कबार करून जाई. सो दिंडीर पडून घेऊन आराधन करूया. दिंडीर पड्या सॉरी उभं केलंय. दिंडी घालणे ते जो आराधन करूया. आराधन करचे गीत गाऊया.
जेजू काम उभारत असना मागात हरी एका काजरी जोड्या बसोत हरी एका कुटुंबा बसोत मागात सोर कर खंयच्या कुटुंबात प्रॉब्लेम्स आसात खंयच्या कुटुंबात एकामेका गो बायल अंडरस्टँडिंग ना एकामेका रिकॉग्निशन ना एकामेका समजून घेनात आर्ग्युमेंट्स झगडे जिद्दी अशें आसा दुबाव गोवेकडे बायलेकडे खाजारा भायरी सेक्शुअली इन्वॉल्वमेंट बायल असल्यार एकल्या बायले संगी संबंध गोव असल्यार एकल्या गोवा संगी संबंध आसात तांकां सुटका दिवंक मागया तशें तुज्या कुटुंबांत कितल्या कश्टांनी आसात एडजस्ट करच्याक जायना अशे ब्रेकिंग पॉइंटर पावल्यान कोर्टांत केस घालून घेवन आसात एनलमेंटाक केस घालून आसात मागया ताचे बसोत सबकॉन्शियस लेवला वरवीं थंयसर इना इली करनासतना जायते ते इगो स्टेट्सांत आसून जायते मन देसवाड करणे आसात आत्मी एक पोट बोगनास एक पोट चिंतपास एक पोट आनी उपरा कुडीस एक पोट म्हणून विसरून केवळ कुडीचे ब्लू मूवी या दुसरें पळोवन खाली कमुकी मोगासी करनी न्ही नॉट लविंग एक्ट बट लस्टफुल एक्ट करना आसात तसले खातीर मागया तशें तुवें काजरी जोड्या भुरग्यांचे देणे ना भुरग्यांचे देणे मेळच्या मागया तशें थोड्यांक बऱ्यो सेरीक म्हणूंक मागया आमची भुरगीं बाळांक बऱ्यो बऱ्यो सेरीक मेळच्या खातीर आनी तांकां बरो फुडार मेळच्या खातीर ह्या घडये मागया सर आमची कुटुंबां आमच्या परगांवांत थंयसर गांवांत आसात ती असली कुटुंबां सगळी जेजूच्या पांया लागीं दवरून मुक्तीपणांत आशिर्वाद घेवया मात उबार जाता हांव त्या प्रत्येक तरां खंयचीय कुटुंबां ब्रोकन फॅमिलीज आसात ताचे प्रत्येक तरां मागात पे शिला ला पे तिंक शिला ला बेदरम कुला तो का जेजू पे तिंक हालेलुया 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 ला पे तिंक हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड कुछ हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड कुछ हालेलुया ला प्रेज कुछ हालेलुया ला प्रेज हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड कुछ हालेलुया